नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो। सरकाराचो क्रायसिस मॅनेजमेंट पुराय फेल। खाणेपारा पाईपलाईनीचे वेल्डिंगाचे काम तिसऱ्या दिसा लांबले। लायनीचे वेल्डिंगूच आटापना, कॉन्क्रिटिंग आडकला। तिसवाडी ब्रेस्ताराय उदकाची शाश्वती ना। स दिसा उपरांतूय प्रियोळ तिसवाडी लोकांचे उदकाक हुंकळे। थळावे राजकीय फुडाऱ्यांच्यो आपापल्या वाठारांनी उदका पुरवणेक उठाबशो। पीडब्ल्यूडी टँकरवाल्यांची प्रायोरिटी व्हीआयपी। निकतेच आयिल्ल्या हुंवार उटंगरान शेती लुकसाणीचो आंकडो 9 कोटी वयर। 6,336 शेतकारांक बादला अरिश्ट। सरकाराची तरतूद फक्त 1 कोटी। चंद्र मोहिमेचेर भारताची यशस्वी परिक्रमा चालूच। चंद्रयान-2 यशस्वीरित्या चंद्राच्या कक्षेन। चंद्रयान आता चंद्राच्या गुरुत्वाकर्षण बळाखाला। चंद्रयान 7 सप्टेंबराक देंवता चंद्राचेर। आणि मिरामार करंजाळे थळाव्या रापणकारांनी मारली सीझनाची पहिली रापण। उटंगराक लागून नुस्तें नित्या परस कमी, मात पयले रापणीक नुस्तेकार गोंयकारांचो रिस्पॉन्स प्रचंड। खाणेपारा मेन पाईपलाईनीचे वेल्डिंगाचे काम तिसऱ्या दिसा लांबले। पावसाचो आसोर आणि रात दीस कामगार घालूनय मंगळारा सांजे मेरेन लायनीचे वेल्डिंगूच आटापना। उपरांत लायनी भोंवतणी कॉन्क्रिटिंग उरला। मंत्री एक दीस धुकलता ते पळयल्यार बुधवारा पंपिंग जाता काय पणजे तिसवाडी लोकांच्या घरांनी ब्रेस्तारा तरी उदक पावता काय म्हूण दुबाव। अजून कुमारजुवेचे 750 mm लायनीचे काम तश्शे पडला, ताका आनीक सप्तक। तुमकां फाटल्यान दिसता आसतलें की जे वेल्डिंग काम जे फाटले 2 दीस सेगीत चालू आसलेले हांगासर अजून पर्यंत कंप्लीट जावंक ना। जे 900 mm डक्टायल पायप आहा जे फर्स्ट प्रायोरिटी तेंच्यांनी घेतला ते हांगसरल्यान डायरेक्ट आल्तीन वतले ते ऑलरेडी आता दोनूय एंडाक ताजे वेल्डिंग जाल्ले आसा आनी फक्त मदलो काही पार्ट आहा तो वेल्डिंग जावपाचो उरला। सायडीक पायप आसा ते 750 mm चे ताजें काम ते आनी 7 दिसान घेतले अशें पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर पावसकर हांणी सांगलां। आनी फर्स्ट प्रायोरिटी जी आहा ती मेन लायन आसा 900 mm ते तेंच्यांनी सद्या घेतला। हो आता जो गॅप दिसतालो तो तेंच्यांनी ऑलरेडी पॅक केल्लो आसा, म्हणल्यार ऑलमोस्ट हो जो गॅप आहा तेका वेल्डिंग वेल्या उपरांत पायपाचें वेल्डिंग आहा तें ऑलमोस्ट वेल्डिंग सगळें कंप्लीट जातलें। तिसवाडीच्या 900 mm उदकाच्या लायनीचे वेल्डिंग उपरांत कॉन्क्रीट बेस आणि पंपिंग हे सगळें करून पणजेकारांच्या घरा उदक पावता म्हणसर ब्रेस्तार उलगुपाचो। 6 दीस जाले अजून पायपलायन जाग्यार पडना म्हूण काँग्रेस आनी आपानूय इश्यू केलो। युद्ध पातळीर युद्ध पातळीर करता खंय युद्ध पातळी? एक सादेशे पायप हेजे पयलीं कितली पायप फुटलेली, ही पयली पावटी घटना जाली ना। काँग्रेस सरकार आसतनाय बीन घडणुको घडल्यो, पूण अशे 6 दीस पूण लोकांचे अशे हाल करप। पर्यायी वेवस्था ही फक्त घोशणाच उरल्यात, जमनीर कांयच ना। सो ह्या हेजेर कंप्लीट कॉलेप्स जाल्ले आसा आनी लोकांचे ह्या सरकारान हाल करून एक नवो इतिहास ह्या सरकारान घडयल्लो आसा। त्याच खातीर गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी ह्या सरकारचो निशेध करता की तुमकां पूर्णपणे अपयश येयल्लें आसा आनी थोडी सुद्दां नीतिमत्ता तुमचे कडेन आसा जाल्यार तुमी राजीनामा दिवन कुशीक सरपाची गरज आशिल्ली। कॅसिनो बंद जाले, कॅसिनो उदक पावलें, कॅसिनो कितें प्रॉब्लेम जालो? जे थोडे खास लोक आसा सरकाराचे तांकां कांयच प्रॉब्लेम जावना, पूण जे हजारांनी आनी लाखभर लोक जे पणजेन रावता आनी कामाक येता तांकां खूब त्रास जाल्ले आसा आनी हाजेर कोणेच कांयच वासपूस केल्ली ना। फक्त पेपरान आमकां थोडे स्टेटमेंट्स मिनिस्टराचे आयकूंक येता। प्लीज यूज द लॉ फॉर द गूड ऑफ द पीपल। सो आमी हें मागता की फाल्यां पर्यंत हो इश्यू सॉल्व जालो ना आमी रस्त्यार देंवतले आनी हो इश्यू व्हडल्या भशेन हातान घेतले आनी जाय जाल्यार सीएमाच्या घरा सुद्दां वतल्या। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। 6 दिसा उपरांतूय प्रियोळ तिसवाडीक उदक पुरवण निश्चित ना। थळावे राजकीय फुडारी वेळ प्रसंगाक आपापल्या वाठारांनी लोकांक टँकरान उदका पुरवण करूंक उठाबशो काडटात। पीडब्ल्यूडीची प्रायोरिटी व्हीव्हीआयपीक एका वटेन लोक बालद्यांनी उदका भरतात जाल्यार फायर फोर्साचे पंप व्हीआयपी ऑफिसरांच्यो टाक्यो भरूंक बिजी।
ह्या दुष्काळान कन्स्ट्रक्शनांकूय टँकर सप्लाय लोकांच्यो बोबो वता वता थंय PWD आनी सरकाराची शीथू. सद्याक कॉर्पोरेटर पंच आणि आमदाराक सगळी कामां सोडून वॉटर मॅनेजमेंट करचें पडटा. आमी काय पंच नगरसेवक झेडपींक गाठले. दर एकल्यान मिडिया कडेन उलोवंक सुद्दां उसंत ना. उदकाचे थळावे क्रायसिस मॅनेजमेंटाक दर एकलो बिजी. मळ्यांत आमकां आदलो महापौर शुभम चोडणकर आनी थळावो साहिल कामत मेळ्ळे. बाबा पुता करून लोकांच्यो प्रायव्हेट बायो गरजेक घेवन टँकरांनी उदका पुरवण. उदकाय प्रॉब्लम जेन्ना फ्रायडे आमकां कळ्ळें तेन्ना हांव एक म्हजो फ्रेंड राहुल सिकेर हेजे कडेन उलयलो आनी गाडयेचो अरेंजमेंट केलो, टँकाचो अरेंजमेंट केले. आमचे बाब साहिल कामत हांकां सांगलें, तेंच्यांनी रिक्वेस्ट मान्य करून फुकट उदकाची सोय केली. मागीर कार्यकर्त्यांची जमाव करून रामनाथकर परिवारान म्हाका पंप दिलो, म्हणजे टेम्पररी पायप वचून हाडले. अशी सगळी यंत्रणा उबी करून शुक्रारच्यान जे आमी सुरू केल्लेले रातचे 8 वरांचेर ते आयज मेरेन जवळ जवळ आमी 62,000 प्लस हे उदक लोकांक सप्लाय केल्लेले आसा. आनी आमी सप्लाय करता आसतना कशें की आतां उदक सगळ्यांकूच ना आनी उदक खंय अशें म्हणटा जाणट्यांनी म्हटलेलें कोणा उदकाक फायदेशीर करचें दिवचें कोणाकूय म्हणून. जेणे कॉल केला तितल्यांकूय 99% आतां मेरेन आमी उदक आहा तें दिल्लेलें आसा. लास्ट 5-6 वर्सां जालीं उदक सप्लाय करता, टँकरां व्हरता. सो तो आतां वॉटर क्रायसीस आयलो न्ही, शुभम म्हाका एप्रोच जालो. सो आमी डिसायड केलें बाबा मळ्यांतल्या लोकांक जाता तितलें उदक दिवपाचें आनी सगळें म्हणल्यार इतल्या लोकांक त्रास जाला की उदक पिवपाक ना. सो शुभम मांगिरीश आमी सगळे हे जावन वसंत आनी मागीर आशिष रामनाथकर, वसंत कोरगांवकर म्हणजे सगळे मेळून एक टीम करून सगळ्यांनी डिसायड केलें की जाता तितलें उदक दिवपाचें आनी जितलें जाता तितलें उदक प्रोवायड करपाक कारण मळ्यान आनी नियर बाय एरियाज. तुमचो बिझनेस न्ही एक्चुअली उदकाचो? न्ही, आमचो उदकाचो बिझनेस म्हणल्यार टँकर व्हरता. पूण कितें टँकर कंटिन्यूस आसना न्ही. सो टँकर जेन्ना वता तेन्ना ते येता, ते भरता, ते व्हरता. सो आमी कोऑर्डिनेट करता. तुमी हांगा सगळ्यांक फ्री दिलें सगळें आमी हांगा म्हणल्यार आतां आमी शुभमान कितें केलां हें घेतलां जीपीन भितर सिंटेक्स बसोवन उदक घालून सप्लाय करता. प्लस वयल्या सगळे वाड्या वयले लोक येता, आपआपल्यो कोरसुल्यो आपआपल्यो बालद्यो ते व्हरता उदक जाय. आनी प्लस हांव टँकर रातचो कितें करता, रातचो वयल्या वाड्यार एक टँकर व्हरून दवरता. सो तांकांय हेल्प जाता तो टँकर सगळें म्हणल्यार तांकां जाय तितलो उदक तांकां व्हरूंक मेळटा. सो आमी जाता तितलो हेल्प करता की सगळ्यांक उदक पावचें. सध्या पुराय तिसवाडी टँकरांचेर दुसऱ्या आनी तिसऱ्या मजल्या मेरेन लोक जाता नजो करून बादल्यो व्हांवयतात. टँकरांक खंय मोटर ना. घरांच्यो फ्लॅटांतल्यो वेल्यो टाकयो भरूंक मेळना. मात IAS ऑफिसरांच्यो तेर्रासावेल्यो टाकयो भरूंक फायर ब्रिगेडीचे पंप हाजीर. ही पळयात ऑफिसरांच्या कर्मांची रेड हँडेड व्हिज्युअल्स. फायर ब्रिगेडीचो पंप लावन टाकयो भरतात. पळयतल्याक संताप मारपाचोच. आता हो प्रकार पळयात. दुष्काळात 13वो लोकांक पिवंक उदक ना. मात आल्तीन राना खात्याच्या हेड ऑफिसाची बिल्डींग बांदता ते सायटीर एकाच वेळार 2-2 टँकर उदक घेवन हाजीर. सरकार आनी टँकरवाल्यांक लोकांची तानभूक व्हडली काय कन्स्ट्रक्शनां? केरिया खांडेपारा फाटले 6 दीस चल्ला ते पळयल्यार सरकार म्हणटा ती गजाल दिसना. 3 दिसांचेर रिपेर पावले 7 दिसांचेर. धांव धप्पट करून कितें केलां तें तिगपाचें. तिगलें जाल्यार उदक ऑपा सावन केन्ना सोडपाचें. सोडलें जाल्यार PWD आनी VIP वाल्यांच्यो टाकयो भरून लोकांच्या घरादारांनी केन्ना पावपाचें. PWD आनी सरकार उलयता ताचें कांयच खरेंपण दिसना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. निकतेच आयिल्ल्या हुंवार उटंगरान शेती लुकसाणीचो आंकडो 9 कोटी वयर. एकूण 6,336 शेतकारांक अरिश्ट बादला. लुकसाण भरपायेक फक्त 1 कोटीची तरतूद. ती शेत भाटकारांक पावपाची ना हे स्वता शेतकी मंत्र्याक मान्य. मुख्यमंत्री म्हणटा 25 ऑगस्ट मेरेन चॅक शेतकारांच्या हातार. गणपतीची कृपा जाल्यारूच हुंवार पिडितांच्या हातार चवथी आदी कितें तरी पडपाचें. टोटल जर गोंयची पळोवपाक वचत जाल्यार 1928 हेक्टर जमीन लॉसाक आयिल्ले. 1928 म्हणजे 2000च्या आसपास. आनी सगळे फार्मर्स 6336 इफेक्ट जाल्ले. आनी एमावंट जाता 8,92,00,000. म्हणजे की आमी जर सुरवातीकच अंदाज लाई अरावंड 10 करोड तसो जाला. आनी हातूंतल्यान स्लायटली फिगर जेन्ना इंडिव्हिज्युअल एप्लिकेशन येतले तेन्ना थोडेशे आनी फरक म्हणजे डिफरंस जावंक शकता. कित्याक एप्लिकेशनाचेर आनीक थोडेशें हें आसता. एप्लिकेशन जेन्ना करता आसतना जर आनी कितें उरलें आसत जाल्यार तातूंत तें कवर जाता. थोडोसो आमचे कडेन फायनान्शियल प्रोविजन आसा पूण इतलो ना. 1 कोटीच्या आसपास सद्या आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन आसा. हें अशें करून घडटलें म्हणून पयलीं कोणाक खबरच ना. देखीक हो फिगर आयज म्हजे कडेन आयिल्लो आसा. हांव सीएमा कडेन आतां डिस्कस करून मिटींग घेवन
हांकां चवथीचे पयलीं दिवपाचो प्रयत्न आमी करतले. जशें लॉस जाल्ले आसता प्रत्येक आमी सुपारेची रेट आमची आसता, शेताची आमची आसता, केळीची आमची आसता, प्रत्येकाची रेट आमची ऑलरेडी फिक्स केल्ली आसा. रिवायज करतले आतां करपाक म्हाका दिसता करपा जाय, म्हाकाय दिसता करपा जाय, कित्याक रेट आहा ती आमची काही प्रमाणात कमी आसा. This time the floods, affected a lot more people than it's the first time that something like this has happened. To ask Senator's help in this. CM has already promised on the floor of the House that through CM's relief fund and also once he gets the whole assessment of the damage, then he would look into helping everybody. So whatever he feels right, I'm sure he knows what is best, and I think he will do that. Plus he had also said that he will enhance the amount. So now they're getting about 1,000 or 2,000. So he said that he would enhance that to 5,000. फ्लडाचो रिपोर्ट मेळटलो आयज मेळटलो. मोस्टली आयज सांजचो पर्यंत स्टार्ट करता दिवपाक. सेंट्रला कडल्यान हेल्प मागता मरे आयज येयल्या उपरांत धाडटा. बरें. केंद्रीय मंत्री उत्तरेचो खासदार श्रीपाद नाईक पनर्शी उपरांत हुंवार पीडित गांवांनी पावलो. बरोबर सरकारी टीम आशिल्ली. नादोडा राणेच्या जुंव्यार साळ आनी लागसारच्या गांवांनी भोंवन आयलो. हेर राज्यांनी खंय हे परस खंय पावसाची अरिश्टा, थंयूय रक्षा दळाचे आधार आनी मजत मोहिमेची जबाबदारी. संसदेचे कामकाजानूय बिजी उरिल्लो म्हूण भाऊ आतां सांगता. हुंवार येवन जाली 15. शेतां सद्याच्या परिस्थितीत उत्पन्न करता तें नशीब आमचें आसा, कित्याक इट इज नॉट प्रॉफिटेबल. एन्सेस्टराचे आ म्हणून करता अशे प्रश्न आहा आनी अशी नॅचरल कॅलॅमिटी येयला जाल्यार सारको शेतकार मेलो. जुंव्या भागांत जो आमचो आयुश मंत्री आनी आमचो MP ह्या भागांत कामुर्ले, मागीर आमी चिखले आनी आतां आमी हांगासर जुंव्यान ताकवाडो अशें हांगा एक विजीट दिवपाक येयल्ले. ऑलरेडी सरकारान जे एडमिनिस्ट्रेटीव वर्क जे आहा, तलाटी आसात, मामलेदार आसात, आमचे डेप्युटी कलेक्टर आसात, हांच्यांनी बरे पैकी काम केल्लें आहा आनी हांच्यांनी सगळो रिपोर्ट सबमीट केल्लो आहा. जालें कितें काय देशभर म्हणजे महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, इतर काही राज्यांनी एकदम पावस सगळी कडेन एकदम पडलो. त्यामुळे म्हाका ह्या सगळ्या हातूंतल्यान दिल्लीकूच बरो रावचो पडलो. पार्लमेंट चलतालें तेन्ना 370, मागीर हुये सगळ्यो पुरावचो तडाखो थंय बसून मे बी कोस्ट गार्ड हे सगळे म्हणजे आमकां तरी गोंयांत देवाचे कृपेन खूब नुकसान जालें, पूण थंय जिवीत हानी जाली. आज आयलो सकाळी हांव अशें गरजेक वचचें पडलें. गरजेच्यान डायरेक्ट गोंयान येयला आनी आज पण मदीं येवन 1-2 वरां हांव रिव्यू मिटींग घेवन गेलो कलेक्टर. साळात वचून भाऊन गांवच्या लोकांची वासपूस केली. या सगळ्या गोष्टी शेतकऱ्यांक जे काही नुकसान जाल्लें आसा, ज्यांची घरां मोडिल्लीं आसा, तांकां सगळ्यांक कॉम्पेन्सेशन दिवपाचें जें काम आसा हें चवथी पयलीं करपाचे जे प्रयत्न आसात ते मागीर सफल जातात. आनी राज्य सरकार त्याच बरोबर ह्या सगळ्या सर्वेचो जेन्ना आंकडो मेळटलो, तितले नुकसानीचो आंकडो मेळटलो, तेन्ना केंद्राच्यान सुद्दां मदत आमी हांगा गोंयांत धाडपाचें. ज्यांचें नुकसान जाल्लें आसा ताणें सुद्दां शांतपणे शांत चित्तान सरकाराचेर अधिकाऱ्याचेर विश्वास दवरलेलो आसा आनी अशा हातूंतल्यान तांकां जी काही भरपाय दिवंक जाय ती भरपायेचो विचार सरकार करता. जाता तितले बेगीन शेता भाटकारांच्या हातार आदार पडटलो म्हूण भाऊय सांगून आयला. पडटा तेन्ना खबरी. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडटे आनी विनायक सामंत. आक्षे कुठ्ठाळे वेर्णाची येरादारी आनी नित्याचो ट्रॅफिक जाम खंय जाग्यार पडला. DGPन आलायतो पुलीस फोर्स घाला. सध्या तरी कांय त्रास ना म्हूण काँग्रेसीन खंय बुधवारा थारायल्लो तांचो तिरंगा मार्च सध्या फुडें धुकल्ला. फुडले 5 दीस ते परिस्थिती पळयतले. पुलिसांनी लक्ष दिवप सोडले म्हूण कळ्ळ्यार केन्नाय तिरंगा मार्चाची तयारी काँग्रेसीन दवरल्या. कुठ्ठाळे पुलाचेर ज्या तरेन लोकांचे हाल जाताले, 3-3 वरां लोकांक थंय तिश्टत उरताले आनी लोकांचे खूब हाल जाताले. म्हणून आमी सरकाराक आयज मेरेन ती वेवस्था सारकी करची, नाजाल्यार फाल्यां आमी तिरंगा मार्च आमचे CLP लिडर दिगंबर कामत आनी हांव आमी कसलेच डिस्टर्बन्स करनासतना फाल्यां आमी अनावन्स केल्लें की आमी तिरंगा मार्च आमी लॉन्च करतात सरकाराचें लक्ष वेधीत करपाक. सो हांव विश्वास दवरतां की मुखाल्या 5 दिसां भितर सगळी वेवस्था जशी विधानसभा आशिल्ली तशी वेवस्था थंय परत जावची. म्हणजे विधानसभा आसतना तुमी तें करपाक शकतात जाल्यार आम आदमीक नॉर्मल टायमाक सुद्दां अशें धरात की विधानसभाच चलता. म्हणजे तुमकां आमदार चड इम्पॉर्टंट, लोक हजारांनी थंय हें जाता तें इम्पॉर्टंट न्ही. सो हें आमी नजरे मुखार हाडून दवरलें
तातूंतल्यान तांचो एक इश्यू आशिल्लो तो पटोलजाचो तो फील केल्लो आसा आनी तेजेर ते कंटिन्युअसली परमनंट फिलिंगूय ते जातलें. सो आमी हो फालचो जो आशिल्लो तो एडमिनिस्ट्रेशनाच्या रिक्वेस्टाचेर आनी जमनीर जो पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आमकां मेळ्ळो दोनी सायडीन त्या हेजेर आमी हो सोमार मेरेन पोस्टपोन करता. सत्तरीन घरगुती गॅस सिलिंडर पुरवण करपी इंडियन एजन्सी सारकी सप्लाय करिना म्हूण वाळपय लोकांचो बोवाळ. घरा डिलिव्हरी दिवपाची सर्व्हिस आसून नाशिल्ल्यान जमा. कोणाक 8 दीस कोणाक 15 सिलिंडर मेळना. लोक रिकामो सिलिंडर घेवन म्हयनो 1.5 म्हयनो डिलिव्हरीक रावतात. निमाणे लोक इंडियनाच्या ऑफिसार पावले. बोवाळ जातानाच डिलरान 150 सिलिंडर धाडले मात कोणूच तोंड उगडिना. आमकां 2 म्हयने सिलिंडर नासले. जेन्ना म्हाज्या जोशीक हांवें फोन केलो तेन्ना तो आयलो. तांणी खटपट काडून फोन करून कसो तरी आमकां सिलिंडर मेळ्ळे. 12 दीस जाले म्हाका सिलिंडर अजून तो हाडटा म्हणटा अजून मेळोंक ना. आमी आतां अजून आमकां हेवटी लाकडां आहा रानां रावता म्हणून लाकडां तरी आमी खाता. सिटीन कितें करताले आमी सांग म्हाका. तूं एक सांग बाबा आज पावतले फाल्यां वते सिवर काय सांग न्हू तूं येता म्हणून. आनी तुजे करून हांव तांकां तूं स्टाफाकूय सांगना इन्फॉर्मेशन दिताना आमकां बरें दी म्हणून. आमकां ती म्हणटा आज जितले फाल्यां तेंची मिस्टेक ना. मात्र आमी 4 फावटी कॉल केले कितें लोक घेता हांव येता धाडटा म्हणटा आनी ओके म्हणटा अशें करून व्हरता. ओके तुमकां कितले दीस नासलो सिलिंडर? 12 दीस जाले. हां आज मेळ्ळो. आज मेळ्ळो. काल 8 दीस जाले राब म्हाका. आमच्यान येयल्यार 1 म्हयनो जालो. 1 म्हयनो 1 दीस आयच्यान जालो. खंय रावता तुमी? शेळपी. हां येयल्या सोमारा येवंक ना तेज्या सोमार येवंक ना त्या येयल्या सोमार येवंक ना. हांगा येयल्या तेंचे नासता. काल सुद्दां फोन केला धाडटा खंय गाडी येतली आज खंय येयल्या. सर्वीस तेंची रेगुलर तुमकां आसना. येता म्हणटा आनी येयना. बेतकाळो सिलिंडर आतां कितले दीस आमी येता वयता बेतकाळो थंय रावता. मेसेज जाल्यार मेसेज घेयना काय घेयना आमचे. 10 किलो वाचले पण ते मला सिलिंडर येतलं म्हटलं आणि परत हांव गेलो कामार गेलो परत येयलो परत ना आले सिलिंडर. परत मला 12 येतले मला 12 येना. परत गेलो हांव घरा दुसरे परत शेनवारा येयलो. शेनवारा पण ऑफिस बंद आसलें. 1 लॉक ओपन आहा 1 लॉक चालू आहा. कोण भितर नासलो. परत विचारले आनी मारले कोण मागीर दनपार येतले म्हण दनपार रावपाक आमकां टायम ना न्हू. चंद्र मोहिमेचेर भारताची यशस्वी परिक्रमा चालूच. चंद्रयान 2 चंद्राच्या कक्षेन पावले. सकाळी 9 वरांचेर इस्रोच्या शास्त्रज्ञांनी चंद्रयानाक चंद्राचे कक्षेन व्हरून बसयले. प्रक्रियेक सुमार अर्दवर लागले. चंद्रयान आता चंद्राच्या गुरुत्वाकर्षणा खाला आशिल्ल्या यानाची गती नियंत्रित करप चल्ला. सप्टेंबर 7 म्हळ्यार चंद्रयानाचे चंद्राचेर सॉफ्ट लँडिंग जातले. चंद्राचेर देंवतना ते नेटान आदळचे न्ही म्हूण फुडलो 18 दिसाचो परिक्रमा सामको बारीकसाणेचो. And the precise lunar orbit insertion maneuver carried out at 9 o'clock for about 30 minutes precisely injected the Chandrayaan 2 in a defined orbit in a perfect way. As we are aware, in order to achieve the required location for soft landing near South Pole, that is to achieve the moon orbit with the inclination of 90 degrees. This is the unique requirement only Chandrayaan has, which no other moon mission has. On 7th early morning, 1 o'clock and 40 minutes, 1:40, the powered descent starts, and next 15 minutes at 1:55, the lander will be landing at a site 71 degrees south of equator, moon's equator, with a 22.8 degree east. After landing on the lunar surface, now, so it will become like this. Now in the September, now it will they go together, and September 2, this people. ऑफ रोड ट्रेल क्लबान मडगांवां दवरिल्ले फ्रीडम चॅलेंज ऑफ रोडिंग इव्हेंटाक बरेपैकी कामगिरी पळोवंक मेळ्ळी. दादल्या बरोबर बायलांच्या गटाकूय सर्त आशिल्ली. फ्रीडम चॅलेंजाची कांय खिणचित्रां.
चडशे थंय हांव सिंगलूच आसता कित्याक गोंयान लेडीज पार्टिसिपंट कोण ना एंड आय अपील टू ऑल द गोवन लेडीज टू पार्टिसिपेट कित्याक दीस इज अ गूड स्पोर्ट एंड यू गेट टू एन्जॉय ऑल्सो विथ दॅट. वेल्ल्यो, धोड्यारे, सुंगटां, खापी, कापसाळी, वाघाळी, मिरामार, करंजळे थळाव्या नुस्तेकारांनी नव्या सिजनाची पयली रापण मारली. पयली रापण पळोवंक लोकांच्यो आनी नुस्तेकारांच्यो झुंडी. अंदू उटंगराक लागून रापण मातशी कमी, मात मार्केटांतले फॉर्मेलिनाचे नुस्त्याच्या भयान रापणीक गोंयकारांचो रिस्पॉन्स देमायज. आयची कॅच म्हणल्यार व्हडली ना आमकां ती ही कॅच आमी गेले फाटी बरें हाडलेली हाज्या परस. गेले फाटी आमी पयली आमी 30,000 धरलेली गेल्या म्हयन्यान. हे फाटी आमकां लेट जालो कित्याक मातसो वेदर पावसूय पडलो, तुफान जालें आनी आमी सारके 15 दीस म्हणल्यार आमी टोटल लॉस कशें जालें अर्दे कशें. नाजाल्यार आमचें कितें बारीक कितें जातालें आमचें. सद्याक बरें आमकां कितें आतां एक कॅच आमची 10 जाणांची न्हू. आतां मागीर हाल्यांच्यान स्टार्ट जाता ती आमची. आमचो वेदर आमकां बरो लागता त्या प्रमाणे वेदर आमी स्टार्ट करता. आमी नॉर्मल जुलाय, एंड ऑफ जुलाय, मिडल ऑफ ऑगस्ट, केन्ना केन्ना सप्टेंबरांनी पडटा दर्यो आबू जाल्यार. आनी आतां आमकां हय आतां मातसो आमकां 15 दीस लेट जालो. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.